प्रितीच्या इश्टानो, दोन महत्वाची उतरां इन ऑल द लँग्वेजीस जावन आसा सोत आनी मोग, लव एंड ट्रूथ. आनी आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान हेच करूंक तो आयिल्लो. देवाचो मोग आमकां दाखोवंक आनी आमकां दिवंक आनी सोत तो उलोवंक. आनी आमी आमच्या क्रिस्ती जिवितान जायते पावटी आमी वाट चुकता, वायट रस्त्यार आमी चलता, पातकांत आमी पडटा, दुसऱ्यांक आमी फोटी मारता, सोत उलयना, राग आमी दाखयता, दुसऱ्यांक मोग दाखोवंक आमी विसरता आनी सोत उलोवंक आमकां कठीण जाता. सोत आनी फोट, बरें आनी वायट हांचे मदें अंतर, डिफरन्स हांचे मदें विचून काडूंक आमकां कोण शिकयतलो काय? आनी आयच्या शिव वर्तमानान जेजू आपल्या शिसांक तो सांगता, पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो. पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो कितें सोत आनी कितें वायट. पवित्र आत्मो आमकां शिकयतलो स्वताची वाट चलोवंक. प्रितीच्या इश्टानो, दुसरे सुवातेर जेन्ना जेजू आपल्या शिसा बरोबर आसलो तेन्ना जेजू तांकां शिकयतालो कितें वायट कितें बरें. जेजू तांकां समजिकायेन शिकयतालो. आनी आतां जेजू तांकां सांगता, पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो. आनी शिसांनी पवित्र आत्म्याच्या शिकवणेन जेजूचें पुनर्जीवनपण अणभवलें, मानून घेतलें आनी तोच अणभव दुसऱ्यांक तांच्यांनी दिले. येस, प्रितीच्या इश्टानो, पवित्र आत्मो आमकां शिकयता कितें वायट आनी कितें बरें. पवित्र आत्मो आमकां स्वताची वाट चलोवंक आमकां आदार करता. पवित्र आत्मो आमकां शिकयता दुसऱ्यांक मोग आनी सेवा करूंक. आनी तेच बरोबर पवित्र आत्मो आमकां पवित्र पुस्तक वाचूंक आमकां आदार करता. देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक, देवाचो अणभव आमी आमच्या जिवितान घेवंक आनी तोच अणभव आमी दुसऱ्यांक दिवंक. तर आयज आमी आमकांच विचारुया, पवित्र आत्म्याचे आमी आयकता काय? पवित्र आत्मो आमकां स्वताची वाट आमकां शिकयता. तर आमी दुसऱ्यांक सोत उलोवंक आनी मोग दाखोवंक आमी तयार आसा काय? आनी सदांच जाणो जायात, सगली पवित्र स्नाना वरवीं आमकां सगल्यांक पवित्र आत्म्याची देणी फावो जाला. आनी पवित्र आत्म्याची देणी आमच्या फायद्याक न्हय, पूण दुसऱ्या पासत जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक. आनी जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक पवित्र आत्मो आमच्या हाताक तो दवरता आनी आमकां स्वताची वाट आमकां दाखयता. आमेन.